जीसीझेडएमएन आपल्या आदल्या आदेशात पर्यावरण संरक्षण नेम मोडून रायबंदरा उबारिल्ले एक घर आणि एक रेस्टॉरंट मोडपाचो आदेश दिल्लो. मात आता तांणी निर्णय बदलला म्हूण याचिकादार काशीनाथ शेटयेन दोनूय प्रकरणात दोन वेगळ्यो याचिका हायकोर्टात घाल्यात. हे बांदकामाचे धनी निर्णया आड हायकोर्टात गेल्ले तेन्ना कोर्टान तांकां एनजीटीत वचपाक सांगिल्ले. एनजीटीन थाकाय दिवंक नाशिल्ल्यान ते जीसीझेडएमए कडेन गेले आनी जीसीझेडएमएन आपलोच निर्णय स्थगीत दवरून तांकां थाकाय दिल्ली. Because High Court had told them to go to the NGT. They went to the NGT. NGT did not stay the proceedings, nor the High Court stayed. Now they come back to the GCZM and they stay things. Everyone will do such corrupt things, no? If you want to stay, stay everyone. Give everyone the review powers, not somehow specific political powerful person or money powerful persons you are giving such review. याचिकादार काशीनाथ शेटयेन घाल्ल्या याचिकेचे सुनावणे वेळार कोर्टान निरीक्षण नोंद केला त्या प्रमाण हे प्रकरण फक्त दोन बेकायदेशीर बांदकामां पुरते मर्यादित ना. जनहिताच्या नदरेन जीसीझेडएमएक अशे तरेचे निर्णय घेवपाचो अधिकार आसा वा ना ताचो नियाळ घेवचो पडटलो. जीसीझेडएमएच्या अधिकारा विशीं सरकारान भुमिका स्पश्ट करची म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक 3 सप्तकांचो वेळ दिला. High Court has directed in the hotel matter at Ribandar and one residential illegal matter in CRZ in writ petition 280 and 281. High Court has directed state to file a reply within 3 weeks that if the GCZMA has review powers or no. हायकोर्टान सुनावणी 19 मार्चाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.